पोलिओ आसा। सगळ्या पालकांक विनंती आसा की तांच्यांनी आपल्या भुरग्यांक घेवन ही मोहीम आमकां यशस्वीरित्या राबोवपाक सहकार्य करचें आनी आमचो भारत देश तशेंच जग पोलिओ मुक्त करपाक आमकां हातभार लावपाचो। चला तर तुमच्या भुरग्यांक घेवन लागींच्या सेंटराचेर वचून पोलिओ करपाचें। आज पोलिओ डे आमचो ह्यो आंगणवाडी वाडा पोलिओ बूथ आसा आनी बरो प्रतिसाद मेळटा। अजून आतां एक 35 जाण आयिल्ले आहा आतां आजून आनी आमी ह्यो लोक येवंक जाय म्हणून आमी शेनवारा शुक्रारा आमी तेंच्या घरा गेल्ले आहा। थंय बरेच तरास आमी गेल्ले आहा लोकांक सांगपाक बरी जागृती केला तुमी। आनी तशेंच आमची बालवाडी बाई आसा न्हू तेंची बरी मेहनत आसा तेंचो सुद्दां हातभार आसा। हय आनी लोक आतां एज आसा आतां आनी ह्यो पोलिओ आतां पोलिओ मुक्त जावपा खातीर सरकारान ह्यो पोलिओ घालपाचें थरयला। ऑलरेडी आमची इंडिया ही पोलिओ मुक्त जाल्लेली आसा पूण शेजारी राष्ट्रान बांगलादेश पाकिस्तान त्या पोलिओ मुक्त जावंक ना। त्या खातीर लोक त्या इतले लोक आमच्या इंडियेन येतात आनी आमकां जावं शकता म्हणून सरकारान ते वर्साचो 2 डोस दिवपाचो थरयला। तो आनी ते आतां आमी लोकांक जे सांगले ते लोक आतां घालपाक येता।